सर मीटिंग केली आसली सर कितें आशिल्लें मिटींग केजेर आशिल्ली येता मरे मिनिस्टर बीन येता मरे. हय सर तुमी सांगा सर काल एक फॉलोअपाचेर एक विशय आशिल्लो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाच्या संदर्भात आसात आमचे आदरणीय स्पीकर ऑनरेबल ट्रायबल मिनिस्टर ऑनरेबल MLA कोर्तालीम आणि उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वळवय आनी बाकीचे सगळे CMाक आमी एक रिक्वेस्ट करपा खातीर आयिल्ले आशिल्ले की जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ होम अफेर्स अमित शाहजीन जे आमकां इश्युरन्स दिल्ले आशिल्ले ते फॉलोअप कर ते मॅक्झिमम एफर्ट घालून अनलेस अँड अनटील फॉलोअप जायना तोपर्यंत जावपाक खूब डिफिकल्ट आहा. सो हेजेर थोडीशी आमची चर्चा जाली आनी पॉझिटिवली CMाक फॉलोअप करपाक आमी सांगितलें. नो पूण इज इट पॉसिबल फॉलोअप म्हणटा पळय तेन्ना बिकॉज फाटीं तुमी अमित शाहाक मेळ्ळेले न्हू. पळय पॉसिबल काय कितें तें म्हाका कांय खबर ना. आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट द कन्सर्न पीपल अँड आवर चीफ इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. दॅट्स ऑल. नो इज इट स्ट्रॅटेजी टू प्रेशरायज वॉट इट इज कित्याक इलेक्शन लागीं आहा टायम आहा. आमी लास्ट 23 years we are fighting for the constitutional right. ओके Question does not arise of pressurizing somebody. Pressurize जर करपाक जर जाय न्ही तो येणारो काळ सांगतो करपाक शकता तुमी कशें आसा तें आमचे कडेन काय ना. काय ना तें म्हाजे कडेन 27 पयलीं मेळटलें अशें दिसता तर तुमकां आसा मेळपाक जाय मेळपाक जाय न्ही डिस्कशन झालं डिस्कशन एज युजल पॉलिटिकल रिजर्वेशन केन्ना मेरेन डेट इज नॉट इन गोवा गव्हर्मेंट हँड बट आमचे फाटले 15 दिसां पयलीं जेन्ना होम मिनिस्टर मेळ्ळे तेजे फॉलोअप घेवपा खातीर मेळ्ळे. बट आतां कितें एश्युरन्स बी दिला की परत मिटींग जातली बी तशें कितें सांगलां आपण पर्सनल तेजे इंट्रस्ट घेवन आनी मॅक्झिमम गोवा गव्हर्मेंटान पूण आपण ट्राय करता. 27 पयलीं जाता अशें कितें आहा इन्फॉर्मेशन कितें आसा देर आर थोडेच महिने उरला. सो 7 महिने उरलात बट इफ डेट इज नोटिफायड आम्ही स्ट्रेस केला डू इट गोवा गव्हर्मेंटा परचेज म्हणून डेट नोटिफायड करपाची ॲक्ट ऑलरेडी ॲक्ट जाल्लो आसा. सो ते जाले नंतर जालें जाल्यार समजा विथीन 3 months द प्रोसेस कॅन बी जस्ट लायक UP प्रोसेस 3 महिन्या भितर जावपाक येता. तुमकां होप आसा हय वी आर आतां तेच सांगलें CMाक विचारलें देर इज अ होप ऑफ 100% म्हणल्यार कितें विशय किच्या विषयी तुमकां ब्रीफ केला. हय ना ना तुमी तुमचें म्हणणें कितें आसा ST रिजर्वेशन तुमकां मेळचें म्हणून तुमी आशिल्ले मी आले ह्या मिटिंगेक सो कितें ना तेणें ब्रीफ करूंक ना तूं सांग कितें ना तुजें डिमांड कितें आहा तुमी कितें सांगलें CMाक मातशें एक 2 मिनटां. डिस्कशन आसतना की आमी CMाक मेळून पळयलें की आमचे रिजर्वेशना लागून आमी डिस्कशन केलां आनी तातूंतले बेगीन जो प्रोसेस आसा तो आमी CMाक हांगा सेंट्रल उलोवन मातशें आमचो जो रिजर्वेशन आसा तो आमकां जातले बेगीन आमकां 2027 पयलीं आमकां दिवची म्हणून होच इश्यू आनी तिजेर आनी कांय डिस्कशन जाता हें जातलें दिसता तुका. आमी रिक्वेस्ट केला न्हू CMा कडेन. सेमान कितें सांगलें आतां तुमकां CMान आपण जातले आपण ट्राय करता म्हणून सांग. कितें ट्रायच करता अजून सांगला हय सांगता. बट 20 तारखेक सांगलेलें की कितें तरी येतलें म्हणून गेला सो पूण 27 अजून महिने खूप कमीच उरला सो स्ट्रॉंग आन्सर सीएमाचे कांय दिवंक ना अजून स्ट्रॉंग आन्सर. सद्या तेणें सांगलां आपण सेंट्रल कडेन उलयन आपण डिस्कशन करून तुमकां अपॉइंटमेंट बी कितें फिक्स केल्या आमी परत सगळें करून आपण तें सांगता म्हणून सांगलां. सांगता म्हणून सांगलें इतलें आनी कांय ना. एकूच रे कालूय मिटींग जाल्ली हांगा असेंब्ली कारण ST रिजर्वेशन खातीर आन्सर येवंक ना तुमकां मिनिस्टरा कडल्यान. आता तुम्ही सगळे दिले एक लिडरान तरी परत परत तो विषय घेऊन जायना अशें म्हाका दिसता. आमकां कशें आसा ताणें सांगलें तितून भितर तुमकां इतलें सांगूंक शकता आमी कितें करता की डायलॉग करून केदोय व्हडलो कसलो इशू बरे भाशेन सॉल्व करपाक जाता एक ताका याद करा. बट तेंच्यानी म्हटलें जावंक ना वेगळे विचार करूंक शकता म्हटलें 27 तुमी तेजेर आसा. शकता ते निकता येना तेंच्यानी म्हटलें की 27 पर्यंत येयना वेगळे विचार कारण पेशंट सोंपले जाल्यार टेन्शन घेऊ नका. वांगडा आसा म्हणटा तुमी. सर तुम्ही असा होपफुल असा होपफुल आहा सर तुमी 27 पर्यंत शुअर 27 पर्यंत शुअर जातलें मातशें दाद देंवय पळय. तर आज तुम्ही मेळपाक येयल्ले CMाक. मुख्यमंत्र्याक मेळपाक इतल्या खातीर जाय फाटल्या 7 तारखेक आमी माननीय होम मिनिस्टर अमित शाहजीक मेळिल्ले आनी ताणें सांगिल्लें की रिजर्वेशन संदर्भांत विशया संदर्भांतले
की सॉलिसिटर जनरला कडेन आपूण बघा ओपिनियन मागता आणि फुडल्या एक 10 दिसां भितर जे आसा न्ही आपलो जे त्या विशया संदर्भातले मेसेज जो आसा कन्वे मुख्यमंत्र्याक करता अशें त्या वटेन ताणें सांगितलें आणि त्यामुळे आज आमी मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आयले आणि ताजे कितें मेसेज आयला काय म्हणून त्या संदर्भातले डिटेलिंग करता आसतना आमी दुसरो एक अत्यंत म्हत्वाचो विशय म्हणजे रिजर्वेशना संदर्भातले डिटेल जे आसा न्ही तांकां ब्रीफ नोट आमी दिल्लो आसा आनी सगळे फॅक्ट तांच्या समोर दवरले आसा फॅक्ट दवरता आसतना आमचे बरोबर 2003 तेन्ना गावडा वेळपणी कुंडी आमकां स्टेटस मेळ्ळो त्याच वेळाचेर उत्तर प्रदेश त्रिपुरा आनी अन्य राज्यांक मेळिल्लो आणि त्या वेळाचेर म्हणजे उत्तर प्रदेशाचे कांय लोक सुप्रीम कोर्टान गेले आणि त्या वेळाचेर जें डायरेक्शन आयलें तें डायरेक्शन खरें म्हळ्यार आमकांय लागू जाता गोवा स्टेट त्रिपुरा बाकी सगळे आणि त्या बेजाचेर सर्वे आणि जो डाटा कलेक्ट करपाक जाय आनी डाटा दिवपाक जाय तो 100% डाटा त्या वेळाचेर तांणी कलेक्ट केल्लो आसा दिल्लोय आसा म्हणजे ह्या बेजाचेर आनी कांय उरूंक ना प्रोसेस कांय उरूंक ना एक जस्ट नोटिफिकेशन काडपाचें उरलां आणि तेच इन ब्रीफ आमकां तांकां डिटेल सांगता आमी तांकां मुख्यमंत्री एक्सप्लेन केलें आनी तो ब्रीफ नोटूय तांकां ताणें दिल्ले आसा म्हणजे सगळें फॅक्ट सुद्दां आसा आनी त्या बेजाचेर की अजुनूय तुमी इंटरव्हीन जावचें म्हणजे माननीय गृहमंत्री अमित शाहजीक हे सगळें एक्सप्लेन करचें आणि जितल्या बेगीन की रिजर्वेशन जे आसा 2027 मेळचें ही आमची मागणी आसा आनी रास्त मागणी आसा आणि त्या संदर्भातले आमी एक ब्रिफींग करप डिटेलिंग करप आणि फाटलो जो विशय आसा तो कशा तरेन म्हणजे कन्वे जाला काय ना जाला ह्या संदर्भातलो तांकां विशय करपा खातीर मुद्दम माहिती ताणें सांगलां की आपूण ह्या विशयांतले स्पीडअप आपण करता आणि मॅक्झिमम जे कांय गजाली उरलेली आसा त्यो गजाली जितल्या ताकतीसह त्यो पुशअप करून जाय आसा 2027 रिजर्वेशन मेळचें ही आमची सगळ्यांचीच रास्त मागणी आसा आणि त्या रास्त मागणीचे आमी पाठपुरावा करपा खातीर होम मिनिस्टरान कितें येयलो म्हणजे तुमी कितें येयला तांकां अजून कांय येवंक ना म्हणजे ताणें अजून तांकां कांय येवना पूण तो आज जो आमी ब्रीफ नोट दिला पळय त्या विशयाचेर परत आपण फॉलोअप करता ओके अशें माननीय मुख्यमंत्री आमकां सांगलें आसा 27 पयलीं जातलें कशें दिसता कित्याक की अजून थोडेच म्हयने एज एक ट्रायबल वेलफेअर मंत्री ह्या नात्यान म्हजी जबाबदारी ती आणि ती म्हाका पुशअप करप जे आसा न्ही म्हणजे आमी हांव एकटोच न्ही आमचे सगळे लिडर आसा आज आमी सगळेच आमदार जे आसा की तांकां मेळपाक गेले मान्य आमचे सभापती आसा गोविंद गावडे आशिल्लो की त्याच बरोबर आमचे आदले मंत्री प्रकाश वेब सर आसात तशेंच आमचे आंदोलन बाब आसात बाकीचे आमचे कमिशनराचे बाकी सगळे प्रमुख आसा हे सगळे म्हणजे जबाबदारी जरी एज ए ट्रायबल वेलफेअर मंत्र्याची असली जाल्यार आमच्या सगळ्या टिमीची जबाबदारी आसा टीम म्हणून आमी सगळे गजाली फुडें व्हरता सो आणि काही पेपरांनी आयिल्लें की तुमचे जावंक ना 27 पर्यंत जाल्यार तुमी वेगळी भुमिका घेवपाक शकता अशें म्हणून पेपरांनी येवं दी पण आमी आमची भुमिका आसा न्ही आमची जी कशा आमचे कडेन पासेस आसा सगळ्या प्रकारचे आणि त्यामुळे त्या पासानुसार सगळे गजाली पुशअप करपाक त्यो गजाली करतल्यो ज्या दिसाक नकारार्थी भूमिका येतली म्हणजे सरकारांतून बाबा आमची करिना जायना अशें म्हणटात त्या वेळाचेर वेगळे विचार करपाक येता पण आतां पर्यंत जे आसा न्ही आतां पर्यंत जे आसा नकारार्थी भूमिका ना की माननीय मुख्यमंत्री आमी पयलीं वचून आयले आमी आमचे विशय दवरता हाज्या फुडें जे आसा न्ही विशय दवरतले म्हणजे ज्यो गजाली म्हणजे संयमान ज्यो गजाली करपाक जाय त्यो सगळ्यो गजाली आमी करत आसा हाज्या फुडें करतले पण पासियेंस उरला तुमकां आनी अजून कितें म्हणटा पासियेंस उरपा पळय प्रत्येक गजाली खातीर एक संयम आसचो पडटा आनी तो संयम आमचे कडेन आसा आनी तो संयमानूच आमी पुशअप करता पण तुमी 23 वर्सां ह्या विशयाक लागून झगडटा आतां तुमचो हांव एक आमदार सांगतालो आमदार सो 23 वर्सां तुमची पासियेंस हे आतां कितें म्हणटा 23 वर्सां पासियेंस घे 23 वर्सां पासियेंसा विशय ना पूण आमी जॉयंटली फॉलोअप आमी करता न्ही रे जॉयंटली फॉलोअप आमकां अपेक्षा आसा की सरकार कडल्यान अपेक्षा आसा माननीय गृहमंत्र्या कडल्यान अपेक्षा आसा ज्या तरेन लोकसभेक राज्यसभेक राष्ट्रपती असेंब्ली दिले त्या पर्यंत जावपाक जाय ही आमची धारणा आसा तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट अ कार बुक करें? ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे
गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया, वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.